नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो अस्नोडे जाल्ले स्वय अपघातात अस्नोडेचो पंच वांगडी मिलेश नायकाक आयले मरण दुचाकी वेलो ताबो सुटिल्ल्यान थेट वचून संरक्षण वंटीक दिलो धपको आंतरराष्ट्रीय कायदो महाविद्यालयाच्या मुद्द्यावेल्यान तापली मयेची ग्रामसभा मये गावात हे कॉलेज नाकाच म्हणून एकमतान थाराव केलो पास हळदोणा रामतेणे आणि साईनगर वाठारांतली बेकायदेशीर घरां उडयतले मोडून हळदोण कोमुनिदादचो अध्यक्ष मेल्विन फर्नांडिसाची म्हायती पणजे मार्केटाची सामकीच जाल्या अवतिकाय नदर वचत थंय पान तंबाखू खावन मारल्यात पिचकाऱ्यो पार्किंग लॉटांत पडल्यात मुताच्यो घाणी फाटल्या 30 वर्सां सावन मडगांवचे मार्केट दाम भरोशे उजो वा हेर आपतकालीन परिस्थितीत सुरक्षेची कसलीच ना उपाय येवजण सरकारान उपाय येवजण करची म्हणून मार्केटांतल्या दुकान धनियांची मागणी आणि स्मार्ट सिटीच्या कामावेळार भाटल्यान फुटली उदकाची पायपलायन सकयल्ल्या वाठारांतल्या घरांनी भरले उदक लोकांचे हाल बेगोबेग दुरुस्तीची तळावची मागणी आता खबरो विस्तारान आयतारा सांजे अस्नोड्या स्वय अपघातान अस्नोडेचो पंच वांगडी मिलेश नायक हाका मरण आयलें दुचाकी वेलो ताबो सुटिल्ल्यान ताणें नेटान वचून संरक्षण वंटीक धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच आयतारा सांजे अस्नोड्या जाल्ल्या स्वय अपघातात अस्नोडेचो पंच वांगडी मिलेश नायक हाका मरण आयलें मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताचो दुचाकीवेलो ताबो सुटून ताणें थेट वचून संरक्षण वंटीक धपको दिलो फुडलो तपास सुरू आसा त्या जाग्याचेर आणि जो रस्तो थिवी सिरसयच्यान जो रोड अस्नोरा सायडीक वयता तो रोड हांगासर येवपाचे ह्या टायमार कारण म्हणजे सादेच्या वेळार 4:30 ह्या वरांचेर हांगासर एक सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आसा तुम्ही माझ्या फाटल्यान हो जो जागो पळोवंक शकता ही जो कंपाऊंड वॉल आसा त्या कंपाऊंड वॉलाचेर ह्या वाठारांतल्यान ह्या रोडा वयल्यान एका बुलेटीचेर जेचे नाव आसा मिलेश मोहन नायक हो अस्नोरा गांवचो प्रेझेंट आसा आनी तो आपल्या बुलेटी वयल्यान हांगासर येता आसतना तेजो खंय तरी कंट्रोल जो आसा तो सुटलो आणि त्यांनी थेट या कंपाऊंड वॉलाचेर हाडून पाडलो एक्सिडेंटात तो मेजरली इंजर्ड जालो हांगासर जे काही वयताले ते तेंच्यांनी हो अपघात घडटा फुडें 108 आपयलो आनी ताका उपचारा खातीर म्हापशेंच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेले तेन्ना जेन्ना ताका डायग्नोज करताले तेन्ना डॉक्टरांनी ताका डेड अशें डिक्लेअर केलें सद्या हांगासर घटनास्थळी कोलवाळचे पीआय विजय गाडे सध्या हांगासर पाविल्ले आसा त्यांच्या बरोबर जे काही पुलीस टीम जी आशिल्ली तेंच्यांनी हांगासर पंचनामा केल्लो आसा सध्या ह्या एक्सिडेंटाची कोलवाळ पुलीस जी आसा ती इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा आंतरराष्ट्रीय कायदो महाविद्यालयाच्या मुद्द्यावयल्यान तिडकल्ले मयेचे लोक आता संघटीत झालेत या प्रकल्पावयल्यान मये वांगणीची आयतारा जाल्ली ग्रामसभा खतखतली मये गावात हे कॉलेज नाकाच अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेवन नियोजित कॉलेज प्रकल्पा आड एकमतान थाराव पास केलो सुमार 2 लाख चौखण मीटर सुवातीत जावपी हे कॉलेजीक लागून गांवच्या संस्कृतीचेर परिणाम जातलो असो भंय मयेकार मदीं पातळ्ळा सरपंच कृष्ण चोडणकर हांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मयेची ग्रामसभा जाली ग्रामसभेच्या सुरवेकूच मुखेल करून कायदो कॉलेजीचो प्रश्न तापलो ह्या प्रश्नावेल्यान मदींच ग्रामसभेत गडबड आनी गोंधळ जालो थळाव्यांनी आक्रमक भूमिका घेत ग्रामसभेत बोवाळ घालीत प्रकल्पाक खर विरोध केलो पंचायत मंडळाचेर प्रश्नाचो शिवर केलो मये गांवांत लॉ कॉलेज नाकाच असो थाराव एका मतान पास केलो सरपंचा सयत हजर आशिल्ल्या पंच वांगड्यांनी लोकांच्या निर्णयाक तेंको दिलो एक हायर एज्युकेशनाचे एक लेटर येला की ह्या 4 सर्वे नंबरान इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज जाता तेन्ना तितून कितें आसा कितें ना पळय ते पळोवचें तुमी आनी आमकां कळोवचें आनी तशेंच एक लँड सर्वेचो एक लेटर येला की आमकां सर्वे करपाक तुमी हेल्प करची
त्या हितून एक कॉलेज जाता. तेच्या उपरांत आम्ही परत स्वतः कॉन्टॅक्ट केलो. तेन्ना सांगलें की हो प्रस्ताव आहा पळय तो अजून डायरेक्टरान मान्य करूंक ना, कित्याक तेंच्यांनी इंटरनॅशनल लॉ कॉलेजीच्या डायरेक्टरान तांकां एक प्रपोजल दिल्लें गव्हर्मेंटाक आनी ते तेंच्यांनी हांगा मांडलें. तेंचे पळोवन हांगा करता म्हणलें. परत तेंच्यांनी तांकां सविस्तर हे दिलें, सर्वे नंबर आनी प्लॅन दिलो आनी तेन्ना तेंच्यांनी अजून तेंचे डिसिजन दिवंक ना की खरें थंयसरूच जातलो काय आनी खंय जातलो तो. वाळगिणे ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आसली आनी एज अ पर्सनल आनी एक दोग तीग जाणी हांगासर आमी एप्लिकेशन घातलेलें जें आमकां आयकूंक येयलें त्या बद्दल. सरकार खंय 67, 68, 69 आनी 72 ही जी सर्वे नंबर जी आमच्या गोंय गांवकराड्याच्या हितून जास्त लागता पळय, एप्रोक्सिमेट 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर, ही खंय ती एक्वायर करून कितें तरी इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज म्हणून हांगा हाडपाची आसा. हे सगळें जे प्रकरण आसा पळय कोण तरी हाल्यावर बांदता थंयसर आनी सांगता की अमूक कडेन हे येतलें आनी पंचायत ग्रामस्थांक काय कॉन्फिडन्सान घेवपाक विश्वासान ना घेता तकले हालयतात आनी येता. पूण हे कितपत खरें आसा आनी कितें बरें त्या खातीर आमी आयज मुद्दाम एप्लिकेशन घातलेलें आसा आनी सगळ्या लोकांनी हांगासर हे जाल्लेलें आसा, ठरलेलें आसा की आमकां हो इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज म्हणटा तो आमकां ह्या गांवांत नाका. आसा की हांगासरूच आमच्या गांवांत एक इंटरनॅशनल लॉ युनिवर्सिटी जावपाचो एक सरकारचो प्रपोजल आसा. विशय कसो आसा की 2014 मयांक प्रोटेक्शन मेळचें आनी मयेच्या गांवांक त्यांच्या वांगडा आसली ती जमीन आसा किंवा घरां आसा ही त्यांच्या मालकीची जावची. ताका लागून तेन्नाचे जे दिवंगत मुख्यमंत्री आसा माननीय मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी एक कायदो तयार केलो आनी एक तो बरो कायदो आसलो की जेणे करून मयेचे लोक त्यांच्या बरोबर सदीत आसलेले आनी मयेच्या लोकांक कितें तरी प्रोटेक्शन मेळचें ह्या हेतून तेंच्यांनी तो कायदो केलो. पूण तेच्या उपरांत जे पद्दतीन जी दिरंगाई जाता ऑफिसर म्हणा किंवा आनीक कोण जे शुक्राचार्य मदीं आसा ताका लागून हो प्रोसिजर फुडें वचत आसा. आनी आतां एक नवीन कितें तरी कॉन्सेप्ट येयल्लो आसा की लिजींग ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम माय विलेज, प्रॉपर्टी लीज करप. आतां जाला विशय कसो, हो जो कायदो केल्लो 2014चो हो आमकां आशिर्वाद हो आमकां शाप हो मयाच्या लोकांक प्रश्न पडपाक लागलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हळदोणा वाठारांत जायत्या सुवातींनी बेकायदेशीरपणान अतिक्रमणां करून दवरल्यात. रामतळे साईनगर वाठारांत कोमुनिदाद सुवातेत आशिल्लीं 60 बेकायदेशीर घरां मोडून उडयतले अशें हळदोणा कोमुनिदादचो अध्यक्ष मेल्विन फर्नांडीस हांणी सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ही कारवाय करतले अशें तांणी सांगलां. आमच्या कोमुनिदादीन दाखोवन दिला दॅट वी हॅव युनिटी. हाव वॉट गांवकार्स वॉन्ट इट वील हॅपन. आतां एक हांवें प्रॉमीस केल्या आनी केल्ली. Whether I become president and I don't become president, whether they elect me or they don't elect me, one thing I will do, I will demolish all the illegal houses which are in Komunidad land. This is the promise to the Gaonkars I had given it. Today I am telling the media, whichever the house is standing, how much ever the old the house is, it will be demolished as per the law, as per the Supreme Court order. There are two places I will clarify: Sainagar, Ramtole. Both the places, both the properties of Komunidad without any NOC. कोणेच NOC दिवंक ना तांकां, कांयच बरोवन ना. So I don't think so that will be standing. Total how many houses are there? More or less 60. More or less 60. So all will be demolished? Yes. If I have demolished one, I have to demolish everybody. पणजे मार्केटाची सामकी चवथिकाय जाल्या. मार्केटाच्या वंटीचेर फामाद कार्टुनिस्ट पद्मभूषण मारियो मिरांडाची चित्रां काडल्यात. मारियो मिरांडाची ही चित्रां मार्केट संकुलाची सोबीतकाय आनीकूय वाडयतात. पूण ह्या चित्राच्या सकयल नदर वचत थंय पान तंबाखू खावन पिचकाऱ्यो मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात. त्या भायर मार्केटाच्या पार्किंग लॉटांत मुताच्यो घाणी पडल्यात. पळयात मार्केटाच्या अवतिकायेचेर आदारिल्लो खासा रिपोर्ट. स्मार्ट सिटीन पणजे स्मार्ट करपा खातीर जायतीं कामां हातीन घेतल्यात. पूण पणजेच्या मार्केटा कडेन मात पुराय आडनदर केल्या. पणजेच्या मार्केटात फकत पणजेची लोकूच न्ही जाल्यार देशी विदेशी पर्यटकूय खरेदी करपाक येतात. मार्केटात नदर मारीत जाल्यार वचत थंय पानां आनी तंबाखू खावन पिचकाऱ्यो मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात. मार्केटाच्या पार्किंग लॉटात गेल्यार मुताच्यो घाणी मारतात. जाग्या जाग्यार सोराच्यो बाटल्योय दिश्टी पडटात. मार्केटाचे हे चित्र पळोवपाक सामकें वायट दिसता.
फामाद कार्टुनिस्ट पद्मभूषण मारियो मारिंडाची चित्रां मार्केटाची सोबीतकाय आनीकूच वाडयता. पूण चित्रां सकयल नदर वचत जाल्यार जाग्या जाग्यार पानां आनी तंबाखू खावन पिचकाऱ्यो मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात. महापालिकेच्या कामगारांनी ह्यो पिचकाऱ्यो लिपोवपाक ह्या कार्टुनांचेर धवो पेंट मारला खरो, पूण ताचेर लेगीत परतून पानां आनी तंबाखू खावन पिचकाऱ्यो मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात. पिचकाऱ्यांनी मार्केट रंगोवपाचो प्रकार पळयलो जाल्यार हरशी भौशीक सुवातेर सोरो पिवपी आनी सिगार ओडप्यांचेर कारवाय करीत सुटपी पुलिशेक पिचकाऱ्यो मारप्यांचेर कारवाय करीनशी दिसना काय कितें असो प्रश्न पडटा. आमी आसात पणजे मार्केटान. जाल्यार तुमी हांगा जाणा आसतले पणजे मार्केटान हे जे मार्केट आसा ते स्मार्ट सिटीचे मार्केट आनी मेन म्हटल्यार हांगा पणजेचेच न्हू जाल्यार पणजे भायले जे सरावंडींग गांव आसा थंयच्यान लोक हांगा ह्या मार्केटान आपले कितें सामान कितें व्हरपाक येतात. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात ह्या मार्केटाची जी दुर्दशा म्हणूंक शकता आमी, ही दुर्दशा कशी जाल्ली आसा. आनीक हांगा मेन म्हटल्यार CCPचे सुद्दां अशें लक्ष ना अशें आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवंक शकतात मारियो मिरांडाचे हांगा काय बरे पेंटिंग्स काडलेली आसात. आनीक ही जी पेंटिंग आसा ती पेंटिंगाचेर कोण येतात थुकून वयता. आतां हे कोण हे जे हांगा जे बुरशेपण करतात जाल्यार हे बुरशेपण करपी कोण. जेन्ना आमी हांगासले जे कोण थोडे शॉप ओनर्स आसात तेंचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ते म्हणटात कोण रातचे येतात आनी थुकून वयतात. आनीक त्याच बरोबर तेंचे अशें म्हणणें आसा की ग्रावंड फ्लोर जो आसा म्हणजे जो बेजमेंट आसा त्या बेजमेंटाची जी पार्किंग म्हणून केल्ली ते पार्किंगेक आतां मेन म्हटल्यार मार्केटान येवपाक लोकांक खूब पार्किंगेक त्रास जातात. पूण जो बेजमेंट केल्लो आसा जे बेजमेंटान पार्किंग वचोंक जायली पूण थंय आतां लोक आपली गाडी दवरना. कित्याक काय म्हटल्यार थंय कोण तरी येता आनी थंय टॉयलेट करून वयता आनी ताका लागून थंय खूब अशी घाणी पडलेली आसात त्यो आमकां थंय हे वास सारको विचित्र वास आमी थंय अनुभव केल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर थंयच आमकां बियरीच्यो बाटल्यो म्हणात किंवा सोऱ्याच्यो बाटल्यो म्हणात त्यो आमकां थंय राशीर मारलेल्यो दिश्टी पडटा. जाल्यार हे जे मार्केट आसा हे मार्केटान हांगा जेन्ना लोक येतात आनी खुबशे अशे खावपाची भाजी फळां फुलां हांगासल्यान व्हरतात जाल्यार तांकां हांगासल्यान हो जो अनुभव आसा खूब असो वायट येता. जाल्यार मेन म्हटल्यार हांगा CCP कडक एक्शन कित्याक घेयना हो असो प्रश्न येता. कित्याक हांगा मेन म्हटल्यार जी CCTV हांगा बसोंक जाय आशिल्ली आनी त्याच बरोबर हांगा ही जी कोण बुरशेपण करता तेजेर कठोर कारवाई जावपाक जाय आशिल्ली पूण ती जातना आमकां दिसना. आनी ताकाच लागून ही खंय तरी मार्केटाची दुर्दशा आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांक विचारल्यार ते सांगतात कोणाक म्हूण धरपाचे, थुकू नाकात म्हणून सांगून पासून लोक थुकतात. तांकां जाप विचारपाक गेल्यार ते म्हणटात तुमच्या दुकाना कुशीक थुकला, आतां हाचेर कितें म्हणून उलोवपाचें. तांकां मारपूय योग्य जायना. जायते ट्राय करता की कोण थुकता ते पळोवपाक. आतां ते कॅमेरा पासून बसयला त्या हॉटेल पूण ते आमी लोकांक सांगता ते कॅमेरा हा थुकनाका. लोक आयकना. आमकां झगडोंक येता आमचे फुड्यान तुजें शॉप खंय. पब्लीक रे शॉपकार म्हणटा शॉपकार कशीच ना पण पब्लीक येता ते वयता सगळे पब्लीकूच आसता. ते म्हणटा तुज्या शॉपार थुकला हांव ते सायडीक उडयला व्हरो अशें म्हणटा. आतां कितले जाणांचे फुडें झगडपाचें सांग पळय. तें चप्पल घेता पयलीं हांगा थुकताले ताका थुकून ताका सांगून हांवें मागीर कमी केलें. कस्टमर घेयना. समज ताका चड करून हांवें उलयलें जाल्यार घेयना. दर ते चप्पल म्हणटा एकामेकाक गिरायक जावन ओगी रावचें पडटा. आतां ताका मारूंक शकना हांगा कित्याक थुकता म्हणून. म्युन्सिपाल्टी जायते ट्राय करता पूण ते आसता टायमार तो पेंट मारूंक वयता परत दुसरे पयला ते कोण तांबडो करूंक वयता. आतां आमच्या थंय शॉपार हांवें व्हायट पेंट रेडीच आसता आमच्या फुड्यान. शॉप बंद केलें एक मातसो सांजच्या टायमार बेगीन बंद कर कोणाक तांबडो करूंक वयता त्या हॉटेलान. आतां कोण करता कॅमेरा पासून ना पूण शॉपकार ना ते शॉपकार करना. आतां शॉपकार केला ताका वचून विचारता तूं हांगा कित्याक थुकला म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर गौरेश गांवकार. मडगांवच्या न्यू मार्केटात सुरक्षेच्या दिश्टीन कसलीच उपाय येवजण केल्ली ना. फाटल्या 30 वर्सां सावन हे मार्केट दाम भरवशेच आसा. उजो वा हेर आपतकालीन परिस्थितीत सुरक्षेचे दृश्टीन कसलीच उपाय येवजण ना. देखून सुरक्षेच्या दृश्टीन सरकारान उपाय येवजण करची म्हणून मार्केटांतल्या दुकान धन्यांनी मागणी केल्या. हे मडगांवचे नवे मार्केट. ह्या मार्केटात सुमार 550 दुकानां आसात. दर दिसा कितलेशेच लोक ह्या मार्केटात खरेदी करपाक येतात. मात सुरक्षेच्या नदरेन पळयले जाल्यार ह्या मार्केटात सुरक्षेचे दृश्टीन कसलीच उपाय येवजण करूंक ना. 26 डिसेंबर 2023 वर्सा मार्केटा भायर उजो लागिल्लो पूण देवादयेन तो उजो पालयल्यान भितर येवंक ना. ते उपरांत संबंदीत प्रशासनाक जाग येवन तांणी मार्केटाची पळोवणी केल्ली.
फायर हायड्रंटाक उदकाची पुरवण करपा खातीर मार्केटाच्या कुशीक उदकाची टाकी बांदपाचो निर्णय जाल्लो. मात आतां वर्स जाले तरी कांयच जाल्लें ना. देखून व्हडली घडणूक जावन अनर्थ जावचे पयलीं प्रशासनान जागे जावन सुरक्षे विशीं उपाय येवजण काडची अशी मागणी दुकानदारांनी केल्या. आमी कितले वर्स जाले, म्हाका 34 इयर्स जाले हांव प्रेजिडेंट आशिल्लो. आतां हांवें म्हाका विकलो, हांव नाका म्हणून हांवें मुद्दम सोडून दिलें. सोडून दिले हेजो अर्थ हांव आजुनूय मडगांवक आनी हांव आजून आमचे दुसरी टीम येवपाची आतां. हांव इतले गोवोरमेंटा कडेन ना खंयचेय आमचो मडगांवचे MLA जावं म्युनिसिपालिटी प्रेजिडेंट, चीफ ऑफिसर हेंचे कडेन सगळ्यांक मागता, कलेक्टर, मामलेदार इतले सर्वे करूं वता आनी उजो लागले तेन्ना 25-50 लोक येता सर्वे करता. PWD हांवें म्हाजी पर्सनल हांवें वचोन PWD कितले फाटीं सांगलें बाबा टाकी आमकां खंय बांदून दिया म्हणून. उदका टाकी दिता म्हणून एक गांधी मार्केटान दिता म्हणून हालें. मागीर पिकअप स्टँडार दिली, मागीर मार्केट नुस्त्या मार्केट आहे थंय दिता म्हणून हालें. सगळे सर्वे करता, सगळे येता आनी तो लुगार मागीर लास्ट नाच जाता. सद्याक तेंच्यांनी मरे आमगेले 2 फावटी कितें मिटींग दवरपाची केल्ली कलेक्टरान. त्यो मागीर इलेक्शनाक लागून मोदी येयलो, मागीर मोदी प्रायम मिनिस्टर येयलो पळय, ताका लागून ते मदीं 2 फावटी कितें पोस्टपोन जालें. हांवें आयकलें दिसा पयर कितें तरी आनी एक कितें मिटींग जालें म्हणून आयकलां हांवें कलेक्टरान. पूण ती जालें त्या कोतान हांवें म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या कोतान थंय ते हायड्रंट बसोवपाचें कितें तरी करता. मेन कितें आसा इशू, हायड्रंट ऑलरेडी आमगेले आसा बसयल्ले टुकड्या पेड्या कडेन सायडीन बँक ऑफ बरोडाचे. ते हायड्रंट बसून कांय फायदो ना. हायड्रंटाक कनेक्शन दिवपी मेन टाकयेंतल्यान उदक थंय पावपाक जाय न्ही. आतां टाकी तेंच्यांनी लास्ट टायम जेन्ना 26 डिसेंबराक तेन्ना तो उजो लागलो पळय, 23 तेन्ना उजो लागलेलो तेन्ना आमी सगळे रावंड मारून सगळे पळयलो आनी तो पिकअप स्टँडाचेर आमी एक जागो एक हे पळयलो थंय आनी थंयच्यान ती टाकी बांदून ते करपाचे गेले. पूण ते टील टुडे आजून सद्या तरी कांय जावना. म्हणजे हांव मागता म्हळ्यार हांव सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन मागता कित्याक जाता तितले बेगीन करचें, नाजाल्यार कितें जाता एवरी टायम उजो लागतकीरूच मागीर आवाज जाता आनी मागीर खंयच्यान कांय जायना. पूण दाम बाबाचे कृपेन तो आमच्या दिसाचोच लागलो म्हणून आमी एक टायमार सालवारान रोखडेच फायर ब्रिगेड येवन रोखडे काम केलें, कित्याक तेंकांय आमी पयलीं हें करतात. मार्केट वाठारांत पार्किंगेची मोठी समस्या उप्रासल्या. फुटपाथांचेर जाल्यार अतिक्रमण करून दुकानां थाटल्यात. हाचो त्रास मार्केटांत येवपी लोकांक तशेंच मार्केटांतल्या दुकानदारांकूय जाता. हे विशीं पालिकेक पुलिशेक कागाळी करून थकले, मात अजून मेरेन तांचेर कसलीच कारवाय करूंक ना. फुटपाथ तशी आमी कितले मोर्चा वेले कितले हें केले थंय 4 आण्याचें काम जायना. आमी म्हणना कोणाची दोश दिना, कोणें जाल्यार हें क्लियर करूंक जाय. कित्याक हांव आमदाराक दोश दिना, कोणाक दिना. हांगा कोण आसा सद्याक एट प्रेजेंट, जावं कलेक्टर, मामलेदार, जावं आमदार, मिनिस्टर, खंय तेंच्यांनी एक घेवंक जाय. जेन्ना उजो लागता तेन्ना सपोज गर्दी जाली, झाप करून लोक धांवले आनी तितून लोक मेले तेन्ना म्हाका दिसता हें करताले लोक, जागी जातले. आमी तेवूय पयर हांवें प्रेजिडेंटा पसून कोणाक कितले जाणां म्हणलें पार्किंगा इतले आमकां त्रास जाता. आतां अख्खी बिल्डींग बांदल्या, तेजी पार्किंग हेंच्या खावन सगळे दुकान घालून दवरल्या. नेवीच बिल्डींग जाल्या पळय ते रॉयल फुडा कडेन, तिवूय बिल्डींग तशीच जाल्या. रॉयल फुडा पार्किंग ना, कोणा पार्किंग सगळें पार्किंग हें पुनम हॉटेलाक पार्किंग सगळें विकून तेंच्यांनी शॉपां घातल्या. ते पयलीं क्लियर करा. ते क्लियर केले शिवाय मडगांव सुदारपा ना. आनी फुटपाथ ही मडगांव इतली क्लीन जावंक जाय, सामकें लोकांक भोंवपा मेळूंक जाय. कोणा गाडी दवरूंक मेळना, कोणा पार्किंग करूंक ना, पे पार्किंग करा. पार्किंगाचे मेन इशू पळय, पार्किंग म्हणल्यार आतां कितली वर्सां जाली तो दिगंबर कामत CM आशिल्लो पळय तेन्ना एक म्युनिसिपालिटीचे फाटल्यान तांकां एक 3 करोडाची कितें तरी एक दिल्ले तेंच्यांनी 3 करोड तांकां हेंचे दितले. आनी ते फाटल्यान ते मागीर म्युनिसिपालिटीच्या फाटल्यान ते नुस्त्या मार्केट आशिल्लो पळय ओल्ड, थंय ते ऑलरेडी पार्किंग करता म्हणटाले. पूण पार्किंग करता म्हळ्यार तेजेर अजून कितें जालां तें आमकां अजून कांयच हें मेळना. कित्याक जर तर पार्किंग थंय केलें न्ही, पार्किंगाचो इशू केलो न्ही, आमगेल्या मार्केटांतली एक 50% तरी आमकां पार्किंगाक लागून हांगा गिरायकां मेळना. कित्याक आमगेली दुकानां आसा 550-600 सुमार. 600 दुकानांतले आमी हाडटाक 1200 सुमार आमगेल्योच मोटरसायकली आसात. आनी आमी मोटरसायकली हांगा दवरले कारणान कस्टमराक हांगा येवपाक मेळना. जो मेरेन पार्किंग म्हणा तो मेरेन आमकां हांगा कसलोच प्रश्न सुटावे जावपा ना. आतां तेंच्यांनी जर तो फाटलो तो प्रोजेक्ट घेतलो, कितले वर्सां पेंडींग आसा, तो घेतलो जाल्यार आमगेले कमीत कमी 50% तरी पार्किंगाक लागून मडगांवां लोक येवपाक सोदनात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकार्णेकार. स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार भाटल्यान उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान व्हडा प्रमाणात उदकाची नाशाडी जाली. कांय घरांनी हे उदक घुशिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाले. देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग उदकाची पायपलायन दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळावेली केल्या.
दवल्ले दिकरपाल पंचायतीत फाटल्या 15 वर्सांचे बांदकाम परवाने दिल्ल्यो फायलीच गायब आसात. लोकांनी विश्वासान ह्यो फायली पंचायती कडेन दिल्ल्यो, पूण ह्यो फायलीच ना जाल्यात अशें थळावो नागरीक एंड्रू रिबेलो सांगता. दुसरे वटेन टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाकूय पंचायत मंडळाक अपयश आयिल्ल्याचो आरोप तांणी केलो. फक्त 2 पंच वांगड्यांच्या हाजेरेंत दवल्लेची ग्रामसभा जाली, हेर बाकीचे पंच गैरहजर आशिल्ले. मरे आमगेली जी पंचायत आहा दावली दिगरपाली तितून मरे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रजिस्टराचेर हांवें RTI घायली 1969 आसान म्हाका 2022 आसान दिवची म्हूण दिल ना न्हू, पूण तितूंतले 15 वर्सांचे लायसन्स रजिस्टरूच ना. आतां तूं म्हणटलो लायसन्स रजिस्टर कन्स्ट्रक्शन कितें गा म्हूण, तूं एक घर बांदता, एक लुगार घेता पोस्टांनी तुगे पयशे म्हणून, आनी तें घर बांदीत आसतना तेजो एमावंट आनी हें तें सगळें तितून बरयल्लें आसता, इंजिनियराक कितले कॉस्ट जातलो हें. सो तुका एक विश्वास आसता की आपूण फायल पंचायतीन दिल्या आनी एक फायल मुको आहा तें घेवन तूं कन्स्ट्रक्शन करता. जाले उपरांत केन्ना चुकोन तुगेली ती बाय मिस जाली वो कितें जालें जाल्यार तुका एक विश्वास कोणाचेर उरलो, लास्ट पंचायत आपूण वचोन शेजऱ्याक आहा न्हू हो वचोन काडलो म्हूण. पूण हिंगा तूं 15 वर्सां मिसींग आहा. आज जोरी तर पयलीं लोकांक जे इतले त्रास काडून हें केल्ले ते आतां लोकांचे डॉक्युमेंट मेळपा न्हय, फाल्यां सोदून गेल्या. भारताच्या चलयांनी परतून एक फावट अंडर-19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जिखलो. भारताच्या चलयांनी दक्षिण आफ्रिकेक 9 विकेटींनी हारयत ट्रॉफीचेर नांव कोरलें. गोगांडी त्रिशान उत्कृश्ट कामगिरी करीत 40 धांवड्यांचें योगदान दीत 3 विकेटी घेतल्यो. ते खेरीज पारुनिका सिसोदिया, वैष्णवी शर्मा आनी आयुषी ह्या तिगांयनी उत्कृश्ट बॉलिंग करीत भारताची जैत सोपी केली. दक्षिण आफ्रिकेन दिल्ल्या 82 धांवड्यांचो फाटलाव करतना भारताच्या चलयांनी फक्त 1 विकेट वगडावन 11.2 ओव्हरींनी 84 धांवड्यो करीत फायनल जिखली. लेखा सुदारणांक प्रोत्साहन दिवपाच्या बाबतीत बरी कामगिरी केल्ले खातीर दवल्ले पंचायतीक 2024-25 वर्साचो ICAI पुरस्कार फावो जाला. केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल हांच्या हस्तुकी दवल्लेचे सरपंच श्याम राजाध्यक्ष आनी सचिव प्रदीप तामणकारान हो पुरस्कार स्विकारलो. आज खूप अभिमानाची गोष्ट जो आमकां ICAI आनी OFA हांचो जो 2024-2025 जो अकाउंटेबिलिटी इन गव्हर्निंग बॉडी हाजे खातीर जो पुरस्कार मेळिल्लो आसा, खूब अभिमानाची गोष्ट म्हज्या दवल्ले दिकरपाल पंचायत क्षेत्रा खातीर, खूब अभिमानाची गोष्ट म्हज्या नावेली मतदारसंघ खातीर, खूब अभिमानाची गोष्ट म्हज्या गोंय राज्या खातीर. जो पुरस्कार जो प्राप्त जाला हो 2022-2023 जो आमकां एसेसमेंट जाल्लो, ताजे नंतर जो सरकारी पयशांचो वापर आतां पर्यंत जालो तो सिस्टमॅटीक जाला, हाजे खातीर हो पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आसा. हाजे हांव श्रेय म्हज्या फाटल्यान जे पयलीं माजी सरपंच जाले, पंच जाले तांकां दिता आनी जे म्हजे बरोबर 11 जे पंच आसात तांकां दिता. आज जे पुरस्कार आमकां जो प्राप्त जाला, ह्या कार्यक्रमाक सादारण 6000 प्रतिनिधी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले. 45 देशांतले सादारण 250 प्रतिनिधी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले आनी केंद्र मंत्र्याच्या हस्तुकी लॉ मिनिस्टरांतल्यान आमकां पुरस्कार प्राप्त जाला. आज हांव अभिमानान सांगू शकता की दवल्ले दिकरपाल पंचायत आपल्याली डेव्हलपमेंटाची वाटचाल मोठ्या तरेन मुखार व्हरत आसा. हांव आज खूब आभारी आसा आमचे गोंय राज्याचे भोवमानिस्त मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांणी जो आमचेर विश्वास दवरलो, तशेंच केंद्र मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक, तशेंच राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट ताणावडे आनी तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष दामोजी नायक हांची आमचेर जो तुमी विश्वास दवरिल्लो आसा, दवल्ले दिकरपाल पंचायत हाजे फुडें अशीच डेव्हलप करत मुखार वतली आनी तुमचो जो सहयोग आसा ताजे खातीर हांव सगळ्यांचो आभारी आसा. बार्देस बाजाराच्या अध्यक्षपदाचो वाद पेटला. ज्येष्ठ संचालक आणि आदलो अध्यक्ष धर्मा चोडणकारान आताचो अध्यक्ष निखिलचंद्र खलपाची निवड बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आरोप केला. तशेंच निखिलचंद्र खलप हांणी भागधारक, संचालक आणि सरकाराची फसवणूक केल्ल्याचो आरोपूय धर्मान केलो. दुसरे वटेन निखिलचंद्र खलपान धर्माचे आरोप भायर आयले. बार्देस बाजाराच्या अध्यक्षपदाचो वाद बरोच पेटला. आदलो अध्यक्ष धर्मा चोडणकारान आताचो अध्यक्ष निखिलचंद्र खलपाची निवड बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आरोप केल्लो. जाल्यार निखिलचंद्र खलपान धर्माचे आरोप भायर आयले. नव्यान वेंचणूक घेवपाची जाल्यार चोडणकर गटाच्या संचालकांनी राजिनामो दिवपाची मागणी खलपान केल्या. खलप आनी चोडणकारा मदीं पेटिल्ल्या वादाक लागून
बाजाराच्या फुडारा-विशीं लोकांनी चिंता उक्तायल्या. तशेंच हो वाद मिटता की वाडटा ते फुडाराक कळटलेच. 22 तारखेक 2 दीस हांगा बोवाळ जालो आनी त्या बोवाळान खंय तरी बातम्यान वचून आमकां वाचपाक मेळ्ळें की बार्देस बाजाराचेर इलेक्शन जालें आनी त्या इलेक्शनान नवो चॅरमॅन निवडून आयलो म्हणून आनी तो निखिलचंद्र रमाकांत कलप म्हणून. ही एक्चुली खरें ना, तें सगळें खोटें, कारण तशी मिटींग जावपूच ना. मिटींग 21 तारखेक आसली ती आमची रेगुलर फोर्टनायट मिटींग आनी ती रेगुलर फोर्टनायट मिटींग पद्दतशीरपणे सुरू जाली आनी पद्दतशीरपणे काबार जाली विथ द फूल कोरम सगळे कोरमाचेर आसा. आतां समज जर इलेक्शन आमी जावपाक जाय म्हणून 21 तारखेच्या मिटिंगेन 21 तारखेक जी आमची बोर्डाची मिटींग जाली त्या मिटिंगेन आमी डिस्कस करतात ह्यो बीन आमचें जें इलेक्शन जो पोस्ट वेकंट जाला 9 डिसेंबराक अविस्वास ठराव निखिलचंद्र कलप जे तेन्नाचे चॅरमॅन तांचे हाडलेलो तो RCSचे ARचो रिप्रेझेंटेटीव हांगा हजर रावन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेन तो 6 विरुद्ध 5 मतांनी पास जालो आनी त्या अर्थान निखिलचंद्र कलप हो पदच्युत जालो. एक दुर्दैव आसा की आमचो एक डायरेक्टरांचो ग्रूप ओपनली प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी आपल्या बरोबरच्या कलिग्सांका सरळ सरळ फटींग आनी सेल्फीश म्हणटा. 5 वर्सांक 5 चॅरमॅन आनी हेका तुमी डेमोक्रेसी म्हणून नांव दितात आनी ह्या नांवाच्या फाटीं लिपतात. आनी कितें मेळयलें? खूब प्रॉफिट केलो संस्थेक. कितलो गेलो तो दाखयात. भाईन खरें म्हणूंक जायना पण भाईन आपल्या एक मित्राकूय संस्थेन आपयलो. तो जाल्यार परमनंट भाशेकूच बांदून चॅरमॅन जावपाचें. तेन्ना तो चॅरमॅन आसलो जयवंत नायक हेच्या तो बड्डेक लागलो. एलिगेशन्स केल्या ते ऑल फॉल्स. सगळे एलिगेशन फॉल्स आसा. आमी प्रोसिजर फॉलो केला आनी तेचेर उत्तर आयज आमी रजिस्ट्रार व्हरून दितले. ऑफकोर्स हांव तेच्या टॅक्निकल गोश्टीन वचना, डिटेलान वचना, कारण खूब लिगल आनी टॅक्निकल हें आसल्या कारणान हांव भितर वयतना. हांव असो जजमेंट दिवपाक येवना. बार्देस बाजाराचो भविश्याचो हो प्रश्न आसा. स्नेहा असोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही.